आपले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटा खातीर गोवा ते लॅबोरेटरी कशी वापरूंक सोदता, पण तांचे हे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटा खातीर म्हाका दिसता इनडायरेक्टली ते बीजेपीक सत्तेर हाडटले. गोयचे प्रत्येक लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की जर तुमची मतां तृणमूल काँग्रेसीक गेली, जे पक्षाक हांगा 4 ते 5% सुद्धा मतां पडची ना, तांचे एकूय सीट जिखचे ना, ते पक्षाक जर तुमची मतां गेली जाल्यार फुडली 5 वर्सां तुमकां हे बीजेपी सरकाराक सोंसचे पडटले. फाटली 10 वर्सां जी सोंसल्या तीच पिडा, तेच त्रास फुडली आनी 5 वर्सां काडची पडटली. हो विचार प्रत्येक गोंयकारान करपाची गरज आसा. आनी हे आमी जे तृणमूल काँग्रेसीचे लिडर, आयपॅकाचे लिडर्स जे उलयल्या, तांचे स्टेटमेंट्सा वयल्यान तुमकां प्रूव करता की तांकां गोंयांत सत्तेर येवपाचो वाटूच ना. तांकांय खबर आसा की आपूण सत्तेर येना गोंयांत, फक्त आपली नॅशनल पार्टी जावची हो तांचें इंटेन्शन आसा. त्या खातीर तांकां 1-2-4% वोट गोंयच्यान घेवपाचे. पण हे 4% जर मतां तांकां गेली जाल्यार गोंयांत म्हाका दिसता की बीजेपीक परत सत्तेर येवपाक, जो बीजेपीचो आतां सध्या धूप जावपाचो आसा, तांची सिंगल डिजिटा वयर वचपाचें ना, 9 वयर तांची सिटां वचपाची ना. ते बीजेपीक सत्तेर हे तृणमूल काँग्रेस सारखे पक्ष हाडूंक शकता.